तेलका पत्रकाराच्या बलात्काराचे केशीन तरुण तेजपाला आड आरोपी निश्चितीक स्थगिती दिवंक हायकोर्टान न्हयकार दिलो। मात ट्रायल कोर्टान आरोपी निश्चिती उपरांत केशीची सुनावणी मात फुडें धुकलची म्हूण हायकोर्टान सरकार पक्षाक सांगला। म्हापशा सेशन्स कोर्टा मुखार तेजपाला आड आरोप निश्चिती चल्ल्या ती स्थगीत करची म्हूण तेजपाल हायकोर्टान गेला। मंगळारा कोर्टान त्या अर्जाचेर सरकार पक्षाक नोटीस काढली। 1 नोव्हेंबर मेरेन सरकार पक्षाक हायकोर्टाक जाप दिवची पडटली, मात तो मेरेन आरोप निश्चिती चालूच उरतली। तेहलकाच्या चली पत्रकाराच्या कथित बलात्काराच्या केशीत आरोप निश्चितीक ट्रायल कोर्टान स्थगिती दिवची म्हूण आरोपी तरुण तेजपाल हायकोर्टान गेल्लो। लिफ्टीन चली पत्रकाराचेर बलात्कार केलो म्हूण ताचेर आरोप, मात सीसीटीव्ही कॅमेरांतल्यान तसे कांयच पुरावे दिसनात म्हूण तेजपालाचो आर्ग्युमेंट। तेजपाल म्हणटा, सीसीटीव्ही फुटेज पळयल्यार चली पत्रकार कथित बलात्कारा उपरांत लिफ्टींतल्यान उमेदीन भायर सरल्या। त्या उपरांत ते आपूण जावन आरोपी बरोबर परत लिफ्टीत वतना दिसता। जर खरोच गुन्यांव घडिल्लो जाल्यार पीडित चलयेचे हावभाव सीसीटीव्हीत दिसतात तसे आसचे नासले म्हूण तेजपालाच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट। Court prima facie accepted our submission that the order actually shows non-application of mine at the case of clear application of jurisdiction. We have made a specific and a very vehement plea that the case against Mr. Tejpal is utterly false, and it's not simply the submission which we are making. This is the irrefutable inference which comes from an objective examination of the material which the prosecution relies upon. So hopefully the trauma which Mr. Tejpal is facing should end, and as far as this case is concerned will not go to trial. खासा सरकारी वकिलान तेजपालाच्या अर्जाक हरकत घेतली। तेजपाल फक्त केशीची सुनावणी लांबोवंक सोदता। सुप्रीम कोर्टान वर्सा भितर ही केस तडीक लावपाचो आदेश दिला म्हूण सरकारी वकिलान सांगले। And unfortunately, in this particular case, the state has, far from presenting facts, withheld facts. And it is because we had to move the Supreme Court to get the relevant material which actually exonerates Mr. Tejpal. And this disinclination of the state to bring in material which is pertinent and relevant itself shows there's a motive behind it beyond vindication of law by which the state is moving. दोनूय बाजू आयकल्या उपरांत हायकोर्टान तेजपाला आड आरोप निश्चितीक स्थगिती दिवंक न्हयकार दिलो। मात ट्रायल कोर्टात आरोप निश्चिती उपरांत केशीची सुनावणी आपल्या आदेशा मेरेन फुडें धुकलची म्हूण हायकोर्टान पक्षकाराक सांगला। 1 नोव्हेंबर मेरेन सरकार पक्षाक हायकोर्टाक जाप दिवची पडटली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। थिवी पंचायत वाठारांत पंचायतीन कोयर एकठांय केला खरो, मात तो उखलतलो कोण हो प्रश्न। फाटल्या 2 म्हयन्याचो कोयर ना म्हणल्यार कोयराच्यो 150 मोठ्यो पिशव्यो आसात। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खंय कोयर उखलून व्हरता म्हूण सांगिल्लें, मात तांणी तोंडूच दाखयलें ना। आतां थिवी पंचायतीन नवी समिती काडल्या, ती खंय कोयराचो प्रश्न तडीक लायतली। ग्रामसभेन रेजोल्यूशन घेतला आमी आतां वेट गार्बेज कलेक्ट करपाक, आनी ती सेम डे व्हरोन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सातगांव व्हरोन आमी दिवपाचें अशें। ती आनी हांगा आमकां हें करपाक खंयच आमचे कडेन हें ना, ती डेली वयतली तेन्ना प्रॉब्लम आमकां जावचें ना। आमचे कडेन गाडी ना स्वताची, नाजाल्यार आमची गाडी आसल्यार आमी गाडी भरून धाडटा आसले तेंकां। ती फूल भरलेली आहा, केज भरल्या कारणान आमकां ही भायर दवरची पडलें। आनी आमचे कडेन इतली काय आमची थिवी एरिया व्हडली, पंचायत एरिया व्हडली, आनी इतली आमकां ती शेड बांदून केज बांदून दवरपाक आमचे कडेन पॉसिबल ना। आमी एका विकाची जावं 10 दिसांची ते केजीन दवरूं शकता, पूण केज इतली व्हरोन नासल्या कारणान ती भायर दवरची पडली, भायर उरल्यात। केज फूल जाल्ले ऑलरेडी। डेली बेजीस लेबरर आसतात हांगसर, डेली कलेक्ट करता। एटलीस्ट म्हाका दिसता 8 दिसांनी आमी एक तरी वॉल तांकां करता। ते म्हणटा आयज धाडटा फाल्यां धाडटा, पूण आजून कोणें येवना। ऑलमोस्ट म्हाज्या दिसपान 2 म्हयन्यांची तरी हांगसर पेंडींग आसा। ते कित्याक कलेक्ट करना आमकां खबर ना। आमचे लेबर एक विकली आमचो तो गार्बेज ट्रक आसा तो घेवन येता, हांगासर डंप करता, आनी आमी तांकां वयल्यान प्लास्टीक पासून ते प्रोवायड केले, बट ते फाटल्यान आसा। ऑलमोस्ट म्हाज्या दिसपान मोर दॅन 150 बॅग्स आसा गार्बेज अवेलेबल, मोर दॅन 150 एक्चुली मायजूच आसा, बट ते कित्याक व्हरना काय कोणान। डेली जर आमी तांकां सुकोवन दिवपाक लागले जाल्यार ते पॉसिबल जावचें ना, कित्याक ते लेबर आमचे कलेक्ट केन्ना करतले, सुकयतले केन्ना, आनी तांकां धाडटले केन्ना। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यान ऑलरेडी आमकां ड्राय वेस्ट कलेक्शनाचे तेंचे फूल हें आसा, बट तांकां प्रोवायड करता सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट सालिगांव। तेंच्या थ्रू एक्चुली पयलीं ते बिफोर जो रेनी सिजन आसलो तेच्या पयलीं ते कलेक्ट करताले टायम टू टायम। एटलीस्ट 15 डेजान तेंचे एक व्हेकल येताले, बट ऑलमोस्ट 3 म्हयने जाले म्हाज्या दिसपान, 2 ते 2.5 म्हयने जाले। आमी तांकां कॉलूय केला, 8 दिसान 10 दिसान कॉल करता, आयज धाडटा फाल्यां धाडटा म्हणून आजून तेंचो रिस्पॉन्स ना। ते मागीर सांगता की तुमी ती गार्बेज ह्या पावसाक लागून आमी वेट कलेक्ट करना, कित्याक उदक पडलां, आनी ती सुकोवन दिवच्यान। सुकोवपाक इतली पॉसिबल जावची ना, कित्याक मोर दॅन 150 बॅग्स आसा अवेलेबल। तेंच्यांनी कितें तरी इमिजिएट हेचेर कितें करून ती कलेक्ट करची। तर ही गार्बेज कमिटी रोखडीच कामाक सुरवात करतले। पयली सुरवातीक म्हणजे लोकांक सगळ्या घराघरांनी आमी वचून
कचरे कुंडले आमी दितले, म्हणजे दोन दोन दितले. जे ओलो कचरो आसतलो तो एका बास्केटीन दवरपाचो आनी सुको कचरो एका बास्केटीन दवरपाचो. आनी पंचायती तर्फे एक वाहन खरेदी करून, एक गाडी खरेदी करून, एक ट्रक खरेदी करून प्रत्येक घराघरान हे वाहन डेली वयतले आनी तो ओलो आनी सुको कचरो एकठांय करतले आनी हाडून पंचायती कडेन दवरतले. ओलो कचरो ताबडतोब सालिगांव ज्या जाग्याचेर जो ट्रिटमेंट प्लांट आसा, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, थंय व्हरून तो दितले आनी सुको कचरो हळू मागीर एकठांय करून तो व्हरून परत थंयच दितले. 10वी आणि 12वीच्या भुरग्यांचे स्पोर्ट्स मार्क्स आता मार्कशीटाचेर वेगळे दाखयतले. गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी आणि हायर सेकंडरीच्या बसकेन हो निर्णय जाला. हे मार्क्स आता ग्रँड टोटलाक ऍड जावचे ना. निर्णय मार्च 2018तल्यान लागू जातलो. हे पयलीं बोर्ड हे मार्क्स फायनल टोटलाक जोडटाले. घेऊया एक ब्रेक.